माझी बस येवजणेक मान्यताय दिल्या। माझी बस येवजणेखाला 4 खासगी बस घेऊन त्यो 4 मार्गाचेर चलयतले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली। काणकोण ते पणजी, सावड्डे कुडचडे ते पणजे आणि पेडणे ते पणजे या मार्गाचेर ह्यो बशी चलतल्यो। वास्को पुलीस निरीक्षक कपिल नायक हांचे कडेन भासाभास केले उपरांत वास्कोच्या नुस्तेकारांनी संप फाटी घेतलो। घाऊक नुस्तें विकपी सुवातींचेर पुलीस तैनात करतले, तशेंच रस्त्या कुशीक घाऊक नुस्तें विकप्यांक काडटले अशें आश्वासन पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान दिला, अशें नुस्तेमार कस्टाडियो डिसोजान सांगलें। बेकायदेशीर नुस्तें विक्री थांबोवपा खातीर सर्वतोपरी यत्न करतलो अशी नुस्तेमारांच्या प्रस्नांत हस्तक्षेप करपा खातीर नुस्तेमारी खात्याकूय पत्र बरयतले अशें वास्को पीआय कपिल नायकान सांगलें। खणिल्ल्या रस्त्यांची कामां आता बंद करप योग्य जावचें ना। सगळे रस्ते कॉन्क्रीटाचे जातले। कॉन्क्रीटाचे रस्ते तशेंच घाणयाऱ्या उदकाच्या पायपलायनीची कामां पावसांत लेगीत करप शक्य आसा। हाका लागून सगळी कामां पावसांत जातली। ही कामां बंद दवरप आता शक्य ना। डांबर घालून रस्ते बंद केले जाल्यार पावसा उपरांत ते परत खणचे पडटले। हाचे परस पावसांत काम सुरू दवरप योग्य थारतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें। मंगळारा राती सांतिनेज ते काकुलो मॉल मेरेन स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। म्हादय वळोवपाक पुरायपणान काँग्रेस जापसालदार आसा असो आरोप वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान केला। बुधवारा मंत्रिमंडळ बसके पयलीं पत्रकारांनी भायर विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना मंत्री उलयतालो। सध्या कर्नाटकात काँग्रेस पक्ष सत्ता गाजयता। याच काँग्रेसीन चड प्रमाणात दबाव हाडलो जाल्यार घडये उच्च न्यायालयान मान्य केल्लो डीपीआर फाटीं घेवपाक शकता अशें विधानूय ढवळीकारान केलां। लाडफ्याचे श्री महादेव देवाचे देऊळ फोडपाची घडणूक ताजी असतानाच लाडफे पंचायत वाठारांत आनीक एक देऊळ फोडलें। मंगळारा मध्यान राती चोरांनी कासारपालचे श्री सातेरी भूमिका देऊळ फोडलें। दारां मोडून देवळांत भितर सरले उपरांत फंडपेटी फोडली। चोरांनी फंडपेटयेंतले सुमार 12,000 फारायिल्ल्याचो अदमास आसा। हे चोरये विशीं देवस्थान समितीन कागाळ करतकीच पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो।
दिवचल मालातल्या लाडफे गावातल्या श्री महादेव देवाच्या देवळात चोरी जावपाची घडणूक घडल्या। चोरांनी देवळाचे मुख्य दार फोडून फंडपेटी उखलून व्हेली। देवळापासून काय अंतराचेर चोरांनी फंडपेटी फोडून सुमार 10,000 रुपया फारायले। चोरांनी फंडपेटी थंयच सोडून फुजो काढल्यो। हे चोरयेविशीं देवस्थान समितीन कागाळ करतकीच पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। सुण्यांक हाडून सोद घेवपाचो यत्न केलो। ठशे तज्ञांनी ठशे घेतल्यात। पुलीस तपास चालू आसा। फोंड्या बस स्टॉपाची सामकी वायट स्थिती आशिल्ल्यान प्रवाशांक वतान तळमळचें पडटा। सगळ्या सामान्य जनतेचो सरकार म्हणपी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी फोंड्या बस स्टॉपाची पळोवणी करची। पावस सुरू जावपाक थोडेच दीस उरिल्ले आसात। देखून पावसाच्या दिसांनी प्रवाशांक उबे रावपाची सोय उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी केला। गोयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत स्मार्ट सिटीच्या कामावयल्यान लोकांची दिशाभूल करता असो आरोप समाज वावुरपी तारा केरकारान केला। स्मार्ट सिटीचे काम पावसात लेगीत चालू दवरपाचे मुख्यमंत्र्यान थारायला, पूण पावसात कामाक करतलो कसो असो प्रस्न तारा केरकारान उप्रासला। भायल्या कंत्राटदाराक हाडून ह्या स्मार्ट सिटीची कामां करता, ताका गोयच्या कंत्राटदाराक घेवन कामां करपाची तांक ना अशी तिडक तारा केरकारान उक्तायल्या। बुधवारा वरुण बेवरेजेसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसयत मुख्यमंत्र्याची बैठक जाली। या बैठकीत आंदोलन फाटी घेवपाचो तशेंच ज्या कामगारांक निलंबित केल्ले तांकांय परत कामार घेवपाचो निर्णय जाल्लो आसा अशी माहिती सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान दिली। देखून कामगारांक ह्या कंपनी कडेन ज्यो समस्या आशिल्ल्यो त्यो सुटाव्यो जाल्ल्यो आसात आनी कंपनीन जी आश्वासनां पुराय करपाचे उतर मुख्यमंत्र्याक दिला ते पाळपाची खात्री लेगीत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा अशें सुभाषान ह्या वेळार सांगलें। वास्को जुवारी नगरात फाटल्या दिसांनी घर फोडूंक आयिल्ल्या चोरांनी वास्को पुलिसाचेर फारपेट केल्ल्यान लोकांच्या मनात भय निर्माण जाला। सध्या गोयचे पुलीस लेगीत सुरक्षीत ना अशी खंत समाज वावुरपी तारा केरकार हिणें उक्तायल्या। राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था सारकी नाशिल्ल्याचो आरोप लेगीत तिणें ह्या वेळार केला। देखून सरकारान कायदो आनी सुवेवस्थेचेर लक्ष दिवपाची मागणी तारा केरकारान केल्या।
फोंडेच्या भाटले वाठारांतल्या गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्सान फाटल्या 6-7 दिसां सावन थळाव्यांक उदका पुरवण सारकी जायना. थळाव्यांनी कागाळ केल्या उपरांत मंगळारा फकत 1 वर भरा खातीर उदकाची पुरवण केल्ली. मात ती लेगीत उदका पुरवण लोकांक सारकी जाली ना. उदक नाशिल्ल्या कारणान घरगुती कामांय करपाक मेळूं नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायली. हाली पायपलायन फुटपाचे प्रकार चालू आसा. असोच एक प्रकार बुधवाराक कुणय कंपनीच्या गेटी कडेन आमकां पळोवपाक मेळटा. उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले. पायपलायन कशी फुटली हाचे कारण कळूं ना. पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाचो घसघसो व्हावून पुराय रस्त्यार उदक व्हांवतालें. पळयात. खाजम बांद दुरुस्तीचेर सरकारान 1000 कोटी रुपया खर्च केल्यात. शेती खातीर बांदाची दुरुस्ती वा पुनरुज्जीवन जावपाची गरज आसा. फुडल्या 5 वर्सांत बांदाचें पुनरुज्जीवन जातलें. जय विविधताय दिसाचे कार्यावळीत उलयतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली. नेवरा जय विविधताय दिसाचे कार्यावळीत जय विविधताय नोंदणी म्हणजेच पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर कार्यावळीक सुरवात जाली. ह्या वेळार केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे हाजीर आशिल्ले. फुडारा खातीर सैम, साहित्य आनी संस्कृतीची जतनाय करपाची गरज आसा. नेचर, कल्चर आनी लिटरेचर हांचो सांबाळ जालो जाल्यार फ्युचर बरें आसतलें अशें केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे हांणी सांगलें. देशांत 2,33,350 जय विविधताय समित्यो स्थापन जाल्यात. जय विविधताय नोंदणीची सुरवात गोंयांतल्यान जाता ही बरी गजाल आसा अशें चौबे हांणी सांगलें. बाळी जाल्ल्या उटा आंदोलनात जीव वगडायिल्ल्या दिलीप वेळीप आनी मंगेश गांवकर हांकां आर्गां ओंपपाक बिरेस्तारा 25 मेक लोहिया मैदानाचेर एक चिंतन एक मंथन ह्या नांवान बसका आयोजीत केल्या. मात ह्या बसकेची सुरवात उपोशणान जातली अशी म्हायती गाकू वेदाच्या वांगड्यांनी दिली. तशेंच आमच्या संघटनेन केल्ल्यो मागण्यो कित्याक पुराय जावपाक पावल्यो ना, त्यो जावच्यो ह्या खातीर कितें करपाची गरज आसा हाचेरूय म्हत्वपूर्ण चर्चा जाली अशें गाकू वेदाच्या वांगड्यांचें म्हणणें. सध्या गोंयच्या दर एका मतदारसंघात सिवरेजीच्या जोडणेचें काम सुरू आसा. मात फोंड्या वाठारांत चालू आशिल्लें सिवरेजीचें काम खूब संत गतीन चालू आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. वता थंय रस्ते खणून दवरिल्ल्यान प्रवाशांक लेगीत बरेच त्रास सोंसचे पडटात. तरी लेगीत सिवरेजीचें हें काम रोखडेंच पुराय जातलें अशें म्हणीत आमदार रवी नायक हांणी नागरिकांक ह्या वेळार आश्वासन दिलें.
एबेक्सो वाड्यावयल्या लोकांनी मोबायल टावर उबारपाक खर विरोध केला। थळाव्या लोकांक आनी पंचायतीक विश्वासांत घेनासतना टावर उबारला, तशेंच थळाव्या लोकांचो विचार करिनासतना टावर उबारला। कुशीक शाळा आनी भलायकी केंद्र आसा, ताचो परिणाम फुडाराक शाळेच्या भुरग्यांचेर तशेंच लोकांचेर जातलो अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या। देखून उबारिल्लो टावर काडचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। हवामान विभागान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण सोमार रातीपासून राज्यांतल्या विविध वाठारांनी पावस पडपाक सुरवात जाल्या। मंगळारा काणकोण, सांखळी, वाळपय वाठारांत पावसान हाजेरी लायली। वाळपय, काणकोण, सांखळी वाठारांत विजांच्या गडगडाटा सयत दडकांनी पावस पडलो, जाल्यार हेर कडेन तुरळक पावस पडलो। बुधवाराकूय कांय वाठारांनी पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याची हवामान विभागान नमूद केला। वातावरणातल्या बदलाक लागून बुधवारा राज्यांत मध्यम स्वरूपाचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान विभागान उक्तायला। मोर्जे टेम वाड्यार सत्पुरुष स्पोर्ट्स क्लबान फुटबॉल लीग टुर्नामेंट आयोजीत केल्लो। बीएससी युनायटेड ह्या पंगडाक जैत मेळ्ळी आनी परेश ब्रदर्स उपविजेता थारले। ह्या वेळार थळावी सरपंच सुरेशा शेटगांवकर, श्री सत्यपुरुष स्पोर्ट्स क्लबाचे अध्यक्ष अमित शेटगांवकर आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। ह्या टुर्नामेंटाक लोकांचो बरो प्रतिसाद आशिल्लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या ऑस्ट्रेलियाच्या भेटेर आसात। तांणी बुधवारा सिडनी हांगा भारतीय समुदायाकडेन संवाद साधलो। ह्या वेळार तांणी सांगले की ऑस्ट्रेलियाच्या मनात भारताविशीं भयंकर आपलेपण आसा। ऑस्ट्रेलियान स्थायीक भारतीय समुदायान ऑस्ट्रेलियाचे उदरगतीत भरपूर योगदान दिल्ले आसा। ऑस्ट्रेलियात रावपी भारतीय आनी ऑस्ट्रेलियाच्या लोकांमदीं परस्पर विश्वास आनी आदार आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार सांगले। नव्या संसद भवनाचे उक्तावण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी जावचे अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। मंगळारा हे विशीं तांणी राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांकां निवेदन पत्र दिले। राष्ट्रपती संविधीची मुखेली जावन आसा, तशेंच ती अनुसूचित जमातीची फुडारी आसा। देखून नव्या संसद भवनाचे उक्तावण राष्ट्रपती हांच्या हस्तुकी जावंक ना जाल्यार अनुसूचित जमातीचो अपमान केल्ल्या सारकें जाता अशें काँग्रेसीचे म्हणणे।
वास्को वाठारांत घाऊक नुस्तें विकप्यांची दुकानां बंद करपा खातीर पालिकेचे कामगार धाडल्यात। खारी वाड्यार झेलांत सांठोवन दवरपी नुस्तेकारांक हांव थांबोवपाक शकना। घाऊक नुस्तें विकप्यांचेर कारवाय करपाची आतां अधिकाऱ्यांचेर अवलंबून आसा, अशें नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीजान स्पश्ट केलें। घाऊक नुस्तें विकप्यांक बंद करचें म्हणून नुस्तेकारांनी पालिके भायर आंदोलनां केल्या उपरांत लिओ उलयतालो। पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकाराचेर उतरांचो फार पेटयलो। बाबून जर आपल्या कार्यकाळात लोकांचे प्रस्न सुटावत केले जाल्यार आयज थळावे लोक कागाळी घेवन आपल्या कडेन येवचे नाशिल्ले, अशी सणसणीत जाप प्रवीण आर्लेकरान दिली। तशेंच टॅक्सीकारांचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो जातलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। पणजी शारांतले स्मार्ट सिटीचे काम तितलेशे दर्जेदार ना, अशें पणजेचो आमदार बाबूश म्हणटा। PWD कडेन तांत्रीक अधिकारी आसतनाय 8 कोटी रुपया मोडून सल्लागार नेमला, ताका लागून हांवें भितर हस्तक्षेप करूंक ना। हांव सध्या ओगी रावन हें पळोवन घेतलो। इतले पयशे जर खर्च केल्या जाल्यार लोकांक बऱ्या दर्जाच्यो सुविधा मेळपाक जाय, अशें बाबूश म्हणटा। कामोर्लीच्या लोकांक फाटले 8 दीस जाले उदक ना। मंगळारा रातीं टँकराच्या आदारान कामोर्लीच्या लोकांक उदका पुरवण केल्ली, तरी लेगीत तांकां सारकें उदक पावूंक ना। बांयो नितळ करूंक नाशिल्ल्यान गांवांतल्यो बांयो लेगीत सुक्यार पडल्यात। ताका लागून पिवपाचें उदक हाडपाक लेगीत लोकांक पयशे मोजचे पडटात। 4 दीस जाले PWDचे अधिकारी येवन पळोवणी करतात, पूण तांकां दोश सापडना। ह्या उदकाच्या समस्ये खातीर मात थळाव्यांचेर हावळ आयला।